चनो तुमकां समेस्तांक एक बरी सांज मागता। आज तावन आमी मुखल्या 3 दिसांनी आमकां क्रिस्तावांक भोव पवित्र आनी प्रमुख जाल्लो पास्कांचो त्रिदूम संभ्रमतांव आनी आज निमाणो ब्रेस्तार ह्या त्रिदुमेचो पयलो दीस। आयची देवस्तुती येवकरिस्ताच्या बळान जेजू सारके आमकांच पेल्याक मोडून दिवया म्हणलो संदेश दिता। देवान इस्रायल परचेक इजिप्तांचे बंदण्यांतले सोडयल्ल्या महान गणिताचो उगडास काडून हजारो वर्सां तावन मोयचेच्या कैद्या प्रमाणे आचरण करून आयिल्ली धार्मीक रीतस पास्कांचे जेवण। जेजून ह्या संभ्रमाचो नवो अर्थ दिलो। आपूण पास्काची बली जावन एक करो याजक जावन आपणाकच मोड आपल्या शिसांत तावन येवकरीस घडोवन पेल्या सेवेंत आमकांच मोडूंक शिकयलें। आयचे देवस्तुते वेळार 3 महान गणितांचो उगडास काडटा। पयलें पवित्र येवकरिस्ताचे घडप, दुसरें याजकी दिक्षेचे देणे, तिसरें मोगा सेवेचो मांदमेंत। तर ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी ह्या 3 महान गणितां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया। आमी जेजूची देख घेवन पेल्या सेवेंत आमकांच मोडूंक जाय अशी कृपा ह्या बलिदाना वेळी मागून घेवया। Jesu perang yazıkanso Melkisedekaच्या वर्गासो खुशी करून बापाची बली भेटून जिणेची चढवून आमकां लाभोंसो उजव्याक बसून बापाच्या कश्टांत तांकां जिणेच्या दया आदार जोड दिवचो। ताचे दय विसलेली परजा याजकी वर्गांनी एक पवित्र आश्रमी ताचे संगीत या आमी धैर्यान देवाच्या कृपेची या सणाशी। ताचे दय विसलेली परजा याजकी वर्गांनी एक पवित्र आश्रमी ताचे संगीत या आमी धैर्यान देवाच्या कृपेची या सणाशी। तो याजक आमकां मेळ्ळा देखून भावार्थान लागीं सरया आमचे कोशेर निर्मळ कर कुडी नितळ उदकान दूर बरवो सोते सांबाळया एकामेकाचो मोकत सुफळ दया हिची सोम्या पेटोवंक कांय जाग्या। ताचे दय विसलेली परजा याजकी वर्गांनी एक पवित्र आश्रमी ताचे संगीत या आमी धैर्यान देवा
देवाच्या कृपेची आसनाशी ताची तळी मिसळी परजा या जगी वर्गानी हे पवित्र आश्रमी ताची संगीत या आम्ही दैरान देवाच्या कृपेची आसनाशी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे असो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ती भावार्थाची अति अमूल्य सतां आमी आस्तावन संभ्रमता. क्रिस्ती भावार्थाची अति अमूल्य सतां आमी संभ्रमता. या तीन दिसांच्या पास्काच्या त्रिजुमा मुखांतर आमी आमच्या भावार्थाचें सत संभ्रमतना जेजून शिकोवचें जावन आसा. क्रिस्ती भावार्थ मोगाचेर बांदून आसा. त्या देखून जेजून उंडो घेतलो आनी तो मोडलो आनी त्याच प्रमाणे दुसऱ्या दिसा निमाण्या शुक्रारा ताणें आपणाकच मोडून आमकां दिलो आनी आमकां सोमेस्तांक याज्याकी दिक्षेच्या ह्या संभ्रमा मुखांतर तशेंच येवकरिस्ताच्या गडपा मुखांतर आनी तशेंच मोगाच्या मंद मुखांतर ताणें सांगचें आमकां सोमेस्तांक एकामेकाक दिया. आनी एकामेकाक आमी दितना एकामेका थंय वाडवळ जाता, एकामेका थंय जीव येता आनी एकामेकाचें बरेंपण जाता. आनी देवान आमचें बरें चिंतलें आनी आमचे पासून आपणाकच मोडलो. तो वर्तो गुटू आज आमी ह्या येवकरिस्ता मुखांतर संभ्रमतना ह्या येवकरिस्ताच्या संभ्रमा पासून ताणें आमकां ह्या जाग दिल्यात सेवा दिवंक. त्या देखून आज सेवा दितेल्या पासून आमी मागया. त्या सेवे मुखांतर आमचें तें वाडावळ जाता, जीव येता आनी बरेंपण जाता. ह्या बऱ्यापणा पासून देवाक अर्घां दिवया. आनी तशेंच देव आमचे थंय सस्नीक जालो, सोंसनीक जालो आनी दयाळ जालो. हो सक्रामेंत आमी संभ्रमतना मोगा वरवीं आमी सोंसनीक जाता आनी एकामेका थंय दयाळ जाता. तो मोग आमी संभ्रमया आनी देवाक अर्घां दिवया. आमी अस्कत आमच्या जिवितांत सबारपटी आमी सोंसनीक जावंक ना, मोग दिवंक ना, मोग घेवच्याकच आशेवन रावल्या. ह्या सर पथकां पासून आमच्या अंतस्करणाची झडती कर्ण देवा लागचें बोगसने मागोवन हे मिसाचें बलिदान फावो ते रितीन भेटोवचे खातीर आमकांच आमी तयार करया. सांगाता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा
आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सावकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. महिमा देवा उत्सर्गीत आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थोया. भो दयाळ बापा आप कुशेन मरण सोसूंक आपणाकच पराधीन करूंक वेतलो ते राती तुज्या एकल्यास पुतान गड नासलेलो मोग दाखोवंक शिसांच्या सांगाता निमाणे जेवण केलें आनी ते संवसार सरापर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्यावर त्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तान सर्वेस्परान मोइशेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाच्या सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एका घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातालो तें पळोवन शेळी विंसूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातिल्ली, दादली आनी 1 वर्साची. बकऱ्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचीत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जातना सगळ्या इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रागात घेवन ज्या जाग्यार घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कांबराक पाटो बांदा, पांयांक वांडो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीन तें खाया. सर्वेस्पराच्या मांडाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रागात एक कुणा जातलें. तें रागात पळयतास हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मांडाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें. ती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवन सेवता ती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटी दिव सर्वेस्परा ताणें म्हाका केल्या इतल्या बरेपणा सोडवणेक अर्घ दिवची काळजां उबरतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाकंतलो.
आमी अर्गां दिवसें ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता सर्वेस्पराच्या धोल्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव स्वादी हांव तुजो साकर तुजे साकर नी सोपूत म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयलाय आमी अर्गां दिवसें ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता आमी अर्गां दिवसें ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता सांत पावलून कोरिंथघराक बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. बाबा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या झिजून तो 12 दीन जालो ते राती उंडो घेतलो. देवाक अर्घ दिवन तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेंच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हणलें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पोटी ती तुमी पियेतात तितले पोटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पोटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पोटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचे उतर हें. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा आसूनी, जशी हांवें तुमचो मोग केलो तशी तुमी एकामेकाचो मोग करात. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. पास्क परबे आदीं जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळगडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपणाचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. ताच्या संजेचें जेवण चलतालें. जेजूको विश्वासघातान परअधीन करी जाय म्हणून सैतानान सिमोन इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदळूस घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपल्या स्वाधीन केल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवातय फाटी वेता म्हणून जेजू जाणा आसलो.
देखून जेवणावर तावन तो उठलो आनी आपलें वयले वस्तूर काण दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रुसाशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींग सोडिचो ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुजय म्हणून गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कट नात. आपणाक गतान पर अधीन करतलो कोण म्हूण तो जाण आसलो, देखूनच तुमी सक्कट नितळ नात म्हणून ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांव जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुजय. हांवें तुमकां केल्लें बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे उतार है. वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आमच्या मोगाळ सोडूनदार जेजू क्रिस्ताच्या मिस्तेरांचो नियाळ करता आसतना, म्हणजे ताच्या जिणये पाशांव आनी मरणा आनी पूर्ण जिवन पावचे नियाळ करतना प्रत्येक जाण ते निमाणे 3 दिसांचे आमी मिस्ते नियाळ जाय म्हणून. आनी हाचो अर्थ भगवन पोरजेक विवर्सून सांगत जाय म्हणून पवित्र सभा अपेक्षिता. आज आमी ह्या 3 दिसांचे मिस्ते सुरू करता. प्राजीत कालाचे 40 दीस आमी 40 वरांचें आराधन करून देवा मुखार आमी ताची भुरगीं म्हणून आमकां आमी ओपून घेतलें. तुमचें देवासावन तुमचें आराधन पळयतना तुमच्या सांगाता रावया आनी आराधन करया म्हणून आमकांय भोगता. आमी देवाचीं भुरगीं, आमी विंचलेली कुळी. देव आमचे सवय आसा. आज आमी संभ्रमता मोगाचो साक्रामेंत, मोगाची सेवा आनी मोगाचो मंदामेंत. पयले मोगाचो साक्रामेंत म्हणजे युकरिस्ताचो साक्रामेंत. तुमचे मजे आसात आवय बापूय आनी भुरगीं, दादलो आनी स्त्री. आवय बापूयचो मनोभाव कितें तुमच्या मतीन कितें जाता? तुमच्या भुरग्यांक बरें करून पळय जाय, बरें शिकप दी जाय, तांकां बरें काम मेळा जाय, सांगातीन मेळा जाय, घर जाय जाय, कुटुंब जाय जाय म्हूण तुमी आशेतात, वावुरतात, दीस रात वावुरतात. हें वाजबी जावन आसा, हें बरें, तुमी तें करतात.
आनी हे सगळें जाल्ल्या वेळार आनी तुमचे भुरगे तुमकां सहकार दिल्ल्या वेळार तुमकां संतोश जाता. आनी तुमच्या जिणेची निमाणी घडी आयलेल्या वेळार हें वातावरण पळोवन भुरग्यांचें लक्षान पळोवन तुमी संतोश पावतात, देवा अर्गां दितात आनी तुमचे दोळे तुमी जमतात. चड उणें असंच घडलें जेजू क्रिस्त आमच्या सोडूनराच्या जिणेंत. आमी कातोलीक फोर्सा ताच्या रक्त मांसाची भुरगीं म्हूण येत. ताच्या रक्त मांसान आमकां भावार्थ दिला, ताची फर्जा करून घेतल्या. एका लेखान देवाची म्हणजे सुरंदराची आमी भुरगीं जावन आसा, भाऊ भयण जावन आसा. जाल्यार ताचे संगताच जियेत आसतना ताच्या शिश्यांचे नडतें पळोवन ताका आपादार भोगलें घी म्हूण दिसता. पेद्रून ताका नेगार केलो, जुदासान ताका विकृत केलो आनी थोडे दीस आपुणूच म्हूण तर्क करताले. म्हणजे जेजू क्रिस्त तांच्या संगत आसतना तांची शिकोवन आयकोवणी, तांच्या आजापान वांटो घेवनी तांच्या जिणेची रीत तशी जाल्यार आनी जेजू क्रिस्त जाणा आसलो आपणाची निमाणी घडी आयली. 26 वरां मात्र आपूण वेतालो तेन्ना कितें घडटालें? जर तर हांव वाचतना म्हजे शीस अशें करतात, हांव मेल्ल्या वेळार कितें करचें नात? सैतान कितें नाटतो ना, तांच्या मदें कितें झगडें लगडें जावचें ना, हें चिंतून तो बेजारान पावता, खंत करता आनी तांची ताका बिरमोद दिसता. तांकां सांगत आपयता आनी मोगाचें जेवण तो दिता. तें जेवणाचो उडास आज आमी काडटा. ह्या संदर्भार जेजू क्रिस्ताचो मनोभाव आमी चिंतया. न्हयच कितें घडलें, पूण ताच्या तकलेंत कितें घडलें, ताच्या कुशेंत कितें घडलें म्हूण तें चिंतूंक आमी प्रयत्न करया. तशेंच घडटा एका आवय बापाच्या मतींत ती. आनी तो जाण आसलो 26 वरां आदींच ताणें प्राण सोडी जाय म्हणून. आनी हे पंक्तीर बसतलो जुदास ताका विकृत करता. तर कितें घडचें ना? बापाच्या कुशे प्रमाणे आपणे मोरा जैस मोरोवंक हांव तयार आसा, पूण हांची गत कितें? तांकां सोडूंक हांव तयार ना. जर तर तुमच्या मदली एकली स्त्री वा बापोय पिडेस्त आसा, आस्पत्रेंत आसा, ताका वखद दितात आनी फरक पळयतात, पूण हाचेत एक दीस धाकटेर येता आनी गुटान सांगता ताका कॅन्सर उरल्या 4 दीस म्हणून. आनी ताच्या बोंतून ताची धाकटी भुरगीं आसात. ती आवय त्या भुरग्यांक पळोवन रडटा. मरोवंक ती तयार आसा, मरनाक ती भियेना, पूण भुरग्यांक सोडून तिका ती तयार ना. भुरग्यांक पळोवन ती रडटा, दुखां गळयता. कशें ह्या भुरग्यांक हांवें अशें सोडचें गी म्हणून. चड उणें अशेंच घडलें जेजूच्या काळजान आनी आत्म्यान मोतीन. मरोवंक बापाचे खुशालपणे मरोवंक हांव तयार आसा, पूण हांकां हांवें कशें सोडचें? आनी तो जावन आसलो देव, तो जावन आसा देव. आमकां कितें चिंतूंक जायना, आमकां कितें करूंक जायना, आमकां कितें देखूंक जायना, तें ताणें घडलें. म्हणजे भगवंत साक्रामेंत घडलो. तो मोरता वय जाल्यार आनी मेलो वय जाल्यार ताच्या विशेष पदवेन एक साक्रामेंत घडलो आनी मोरच्या आदींच साक्रामेंता मुखांतर आमचे मदें तो रावलो. भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत देव आमचे सवें आसा म्हणलें उतार परतून आनी परतून येता.
पळयत पुस्तक एक पोटी उक्तेंगन पळया तें उतार वाचा. देवान तें उतार सांगलेल्या वेळार तो मनीस सोलवा लागी म्हूण पळय सोदून काडा. मोरी सोलवा लागी, मोइजे सोलवा लागी, केन्नाच सोलवो ना. केन्ना देव आमचे सवय आसा की आमकां सोलोवन ना. आनी आमच्या खातीर एका कुसल्यान मोर्न ताणें घेतलें आनी एका कुसल्यान आमचो हातय घेतलो. तो आमचे सवय आसा. ही एक विशेष देणें, विशेष मिस्तर, विशेष पदवी जेजू क्रिस्ताची. ताका आमी कल्ती मान घालून अर्गां दिवया. न्हयच कित्याक ताणें तशें केलें बगार. आतां आमच्या जिणेंत आमी दिश्ट घालया. आमी उसा मोड दर्यांतल्यान पयन करता न्ही. काल कितें घडलां, पोर कितें घडलां, ह्या वर्सा कितें घडलां, कितले हजारांचे जीव गेल्यात, कितले रगात वाळयलां, कितले कोणी जाल्यात, कितले देवसार नाटता. वय देवसार नाटता, कोणी गेल्यात, लढाय करता. मात्र न्हय, म्हज्या मोतीन कितलो मोत सोडून येता पेल्या विशयांत. आपणाच्या दादल्या विशयान तूं कितें चिंताय, आपणाच्या स्त्रिये विशयान तूं कितें चिंताय, तें सोम्या तोंड आयलां गी, सैताना तोंड आयलां. तुज्या मोतीन अशें येता म्हणून सोमी जाणा आसलो. पेल्याक बरी देख दिवच्या बदलाक खोटेपणाची देख आमी दिता. राग करता, जिद्द करता, मोसर करता, हगें करता, लढाई करता. असंच आसलें अचाक उण्या तरान आसलें त्या शिसा मदें. त्या खातीर सोम्या जेजू क्रिस्तान साक्रामेंत घडलो. साक्रामेंत घडोवनय आमच्या जिणेंत असेंच घडटा. कोण तो आपणाचो हात आपणाच्या काळजान दवरून तें म्हजें तें घडना म्हूण सांगू ताका धैर्य घेयत. तर सोम्यान घडलेलो हो साक्रामेंत फळादीक जावना गी. जाप दिया आमी सोम्याक. सोम्यान घडलेलो हो साक्रामेंत फळादीक जाला गी ना. सोम्याक पदवी आसा गी ना. सोम्यान हो घडलो साक्रामेंत फळादीक जाला, जाता. कित्याक पयस पुस्तक तुमी उक्तें करा. केन्ना देव आमचे सवय आसा आमी निराशी जायना. जावंक साध्य आसना. एक आमकां दृश्टांत मेळूंक साध्य ना. आमचो देव आमकां राखता. तर आमचो देव हो साक्रामेंतांत आसा. ताच्या खातीर ताका आराधना खातीर मात्र न्हय, ताका आमच्या काळजांत आमी जिवोवच्या खातीर, ताचो सांगात आमी दवरच्या खातीर, असली चिंतनां, असली आलोचन, असली उतरां, पेलासो मान काडची उतरां येता आसतना इगर्जे वचून त्या कोणशा बसून मागणें करूंक जायना जाल्यार थंड जीब आमची थंड करून आमकां बसूंक जाता गी. आमकां उलोवंक जाय ती जीब आसा. केस येता, चिंतना येता. देवा मुखार मागणें करूं आमकां जायना जाल्यार ओडना. त्या सोडोनदारा मुखार वचून बसूंक जाता गी. जर तर आमी पातयेता, आमच्या सोडोनदाराक आमचो सांगाती म्हूण धरला आमी, आमच्या सर कश्टांत जैत करूं आमकां जाता. जाय जैस त्याच खातीर हो साक्रामेंत ताणें घडलो. बागी जावन आसा तो मनीस क्रिस्ताचो मिस्तर जाणा जावन ताच्या मोतीचे आकांत समजून ताका खुशी करच्या खातीर आनी आपणाच्या सोडोवणे खातीर सदांच पयस साक्रामेंत आसच्या जे सोडोनदारा सांगता जियेता तो. आमच्या जिणेचें केंद्र जावन आसा वत्स पवित्र साक्रामेंत. केन्ना आमी ताचेर वंदून रावता, ताच्या सांगता जियेता, आमकां सोलवोन ना. द लॉर्ड इज विथ यू. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसा. तुमी देवाची देवाची लोक, कुळी, देवाची भुरगीं.
आणि तुमच्या आमकां राखच्या खातीर सर्वेस्परा बापान आपणाच्या एकल्याच पुताक सॅक्रिफायसान भेटयलो. तो सॅक्रिफायस ताणें घडलो तसो आमी आज उडास काडटा. दुसरें कितें तें सक्रमेंत जावन उराव जाय जाल्यार तो सक्रमेंत घडचो मनीस नैस सुरू करचो मनीस म्हणजे जेजू क्रिस्त परतून परतून घडच्या खातीर सर्वेस्परा देवान जेजू क्रिस्तान ताच्याच सेवकांक आपयलो. ताच्यांच काम करूंक ताणें आपोवच्या आदीं आपणाच्याच जिणेची मेल पंक्त ताणें दाखयली. ती मेल पंक्ती आज आमी पळयताले. हांव न्ही आपणाक कुरोव जाय आपणाक पदवी जाय ताच्या की व्हड हांव जातालो हांव कितें जातालो ताका सकयल घालून हांव वयर जातालो तस जाल्यार मनोभावान न्ही. बगार एका गुलामाच्या मनोभावान न्ही एका सेवकाच्या मनोभावान म्हाका एक गुलामाच्या मनोभावान. गुलाम म्हळ्यार मन जातीच्या की पास्ट म्हणून ताच्या उतराक मोल ना. आमचो सोडूनदार देवाचो एकलो सपूत एका गुलामाची रीत घेता आनी आपल्या शिसांचे पाय धुता. जर तर ताणें विसरून काडलेली हे सेवक याजक आनी ताचे उंचले बेस्पानी पाप साहेब निसाकी हो मनोभाव धरून वावुरती जाल्यार पवित्र सभा आनीकी वाडटी आसली आनीकी बागेवून जाती आसली. पूण लोभ घाल्यारी दिक्षा दिल्यारी मनशापण आमचे हर एकले थंय आसा. आपूण करिना म्हूण आमी निचेव करता कितें निचेव करता की तेंच करता. हें सांग पावलो आपणा विशयान सांगता हे व्याजाकांनी आमच्या विशयान सांगेत. कित्याक मनशा मदलो मनशा खातीर मागच्या खातीर ताका विंचून काडला. मनशाचे सैम आनी अस्कत काय ताकाय आसा. ताका आसा म्हूण तसंच आमी जिवोवचें की न्हय. आमचें पाताक आमी रडचें आनी जर तर आमचे ती अस्कत काय आसा जाल्यार अस्कत काय ना म्हूण दाखोवची न्हय ओडवे गायन. आनी दुसऱ्यान ती पळयली जाल्यार ताका परतून परतून दामून दवन ताचे केबडाय करच्यो न्हय. तोय आमच्या बरीच मनीस आमच्या खातीर ताका विंचून काडला. ताणें मनशापण होगडावंक ना. बरें जायचें म्हूण आशा येता आनी थोबार पोटी तो कितें करता तो ताकाच तें पसंद जायना. आधुनीक काळार ह्या जग उणें जाल्यात जायते उणें जाल्यात. थोड्या गांवांनी एकल्या ह्या जगान 5 पॅरिशस पळय पडटा. हांवें पळयलां आतां म्हज्या दोळ्यांनी. एका ह्या जगान 5 पॅरिशस कशें पळोवचें पळय पडटा. मरणाचे तडीर आसल्यार सक्रमेंत व्हरूंक जायना. आमकां ह्या जग जाय की नाका जाय. पूण खंय ताण येताले आंजांक देव याजक करतालो की याजकान येचे आमच्या कुटुंबांत आवणू आमच्या भुरग्यां बाळांत आवणू. खंयचेंय एक बरें फळ हे जाय जाल्यार ताका बरें वातावरण आसूंक जाय. तूं भात व्हरून मरुभुमींत उडयनाका लोवंक पिनाका. तें सुकता आनी मरता. तें किरलां ना पाले ना फळ दिना फुलोवंक फुलां ना. ताका बरें वातावरण आसूंक जाय. हें सत सादें सत आमकां तितलें शिकायचें म्हूण गरज ना. तशेंच तर याजकपणाची जीण बरी जाय जाल्यार ताका एक वातावरण आसूंक जाय. तें वातावरण खंय ताण येवचें आंजान ताण येवचें गी येमकोंडा ताण येवचें गी देवान परतून करचें गी आमच्या कुटुंबांत ताण येवंक जाय. आमच्या जिबेन येवंक जाय. आमच्या दोळ्यांनी येवंक जाय. जर तर आमच्या जिबेन आमच्या दोळ्यांनी येना आनी बरें याजक जाय म्हणून खोटें वातावरण आमी दिता
आमी कितें करता ही जबाबदारी आमची. आज हो दुसरो मिस्टर आमी नियाळ करता. आमकां जाय याजक बरें जाय, क्रिस्ताच्या काळजा बरोबर जाय, ताचेंच काम करतले जाय, कालते जाय. पूण ताका फावो तें वातावरण दिवचें आवय बापाचें काम. आवयच्या उस्क्यार मेळनातलें वातावरण केल्यार मेळना. तर भावान भयणीनो, आमकां याजक जाय, बरें वाजक जाय. तांचो पत्र आमकां हर एकल्याक आसा. देवाक आमी अर्गां दिवया. कित्याक असली परिस्थिती आसल्यार आमच्या मदें आसात याजक, दीस रात वावुरतात. आमच्या भारतांत तशेंच आफ्रिकांत आसा तसले. आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयता तुमचे थोडे भुरगे आमच्या मिशन आफ्रिकांत आनी खंय वावुरतात. कित्याक तांकां खंय लंडनांत गी, ऑस्ट्रेलियांत गी, कॅनडांत गी, इंग्लंडांत गी वचून पयशे करी येते आसले. तरणाटे स्त्री कडेन लग्न जावं येते आसले, कुटुंबाडे येता आसले. पूण आमची सेवा करचे खातीर क्रिस्ताच्या मोगान थंय ते दीस रात वावुरतात, एक सुरपणान जियेतात. हे सुलभ आयचें गी आमच्या मदें आसात. म्हणजे आमच्या समाजींत आसात याजक. सुम्या खातीर आपणाचो जीव समर्पण दिवचे. आमी मोगाचो साक्रामेंत भेटयतना न्हयच क्रिस्ताच्या जिणेचो साक्रामेंत भेटयता, बगार याजक आपणाच्याच जिणेचो साक्रामेंत भेटयता, सॅक्रिफीस भेटयता. आपणाच्याच जिणेचो सॅक्रिफीस भेटयता आनी म्हणटा ही जावन आसा म्हजी कूड. ती बागेन जावन दवरचो ताचो कायदो आनी समाजीचो कायदो. तिसरें जावन आसा मोगाचो मांदामेंत. सर्वेस्परा देवान मोइशेक 10 मांदामेंत दिले, उपादेश दिले. ताचे उपरांत जायते उपादेश आयले. आज 2000 चड कायदे आसात. पूण जेजू क्रिस्तान आपणाच्या जेवणार आसतना हे सगळे कायदे सांगात घाले आनी आमच्या जिणेचो हुस्को आनी बापाची खुशी सांगात हाडून मोगाचो एक उपादेश मात्र दिलो, मांदामेंत मात्र दिलो. कित्याक आमच्या काळजोचो अत्रेक जावन आसा. कितें म्हळ्यार मोगाचो अत्रेक. देवाचो कायदो मोगाचो कायदो. देवाचो कायदो आनी आमचे अत्रेक खंय सांगता मेळटा गे थंय साल्वासांव आसा. आमच्या काळजाचेर आमी हात दवरून आमची आशा कितें गे म्हणून पळोवंक जाय. आमी संतोशान जिये जाय, समाधानान जिवोवंक जाय. तशेंच पेल्याकी तीच आशा आसा. तुका कितें भोगता तें तूं पेल्याकी कर. हें समजूंक कश्ट ना. देवान दिल्लो कायदो, जेजून दिल्लो कायदो अंतराळांत आडूंक ना, दर्याच्या तळटान आडूंक ना, मारुभुमींत आडूंक ना, तुज्याच काळजांत ताण काडला. आमकां जायते तरांचे पदवी आसात. समजोवनेची आनी कितें करची, जायते यांत्रीक पदवी कितें आसा. पूण वर्ती पदवी जावन आसा मोगाची. द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ह्युमन लायफ इज टू लव. कोण पळय ह्या पदवेन वाडटा आनी चडटा ताची जिणी नंदन जाता. तर आमचीच जिणी नंदन करचे खातीर, आमच्याच जिणे संतोश हाडचे खातीर सुरेस्परा देवान ताच्या पुता मुखांतर आमकां तो मांदामेंत दिला. आमच्या खातीर, देवा खातीर न्हय. देवाक आमची गरज ना. आनी वो एक्टीव करच्या खातीर देवाचो मोग ताणें आमच्या काळजांत घाला. आनी आमचें काळीज मोगा खातीर आशेता, लालयता. न्हय म्हणटाय तुज्या बायले कडेन सार कितें आशेता गे म्हणून. तुजे ताण मोग आशेता.
वय हर एकल्याच्या मनशाचे काळीज मोगाक आशेता मोगाक लालयता तर तूं कित्याक नेगार करताय पिशे पडणेंगी हें तर तूं जाप दिवंक पुरो हें जाता गे फादर जाता 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 जावंकूच जाय न्ही जाल्यार देवान मोकाय दिवंक साध्य आसना जायनातल्यान तो दिता काय तूं तुज्या भुरग्यांक उबोवन वच म्हणटाय गे जाता पूण प्रयत्न कर सकाळीं उठतना राती न्हिदो येताना प्रयत्न कर तूं कोणाकच तुज्या आलोचनेन जिबेन ह्या कार्यांनी कोणाकच दुखयना म्हणून इतलें मात्र न्ही कितलें तुका जाता गे तितलें दुसऱ्या संतोश हाडूंक प्रयत्न करता म्हणून तूं प्रयत्न कर कित्याक तुवें एकामेका उलयतना तुजेन सुतार निमाणें जायचें तुजेन सुतार व्हड जायचें कित्याक तें लेट गो उलोवन दी उलोवन दितो आयकून कितें जाता तुका तें कालतेपण क्रिस्ताचें कालतेपण आमचे जिणेंत आसल्या शिवाय जावं सोम्याचो मांदामेंत जावं सोम्याची लोकांची सेवा जावं तो साक्रामेंत आमकां उपकाराक पड आसना आमचें थंय आसा तें कालतेपण सोमी जालो कालतो कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कालतो जालो देव आसतना तो कालतो जालो आमी किरकोळ किड्यांक कालतो जावंक जायना गे भाव भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिव्या ह्या बलिदाना मुखांतर आमी हें 3 धूम सुरू करता हे भाग्यवन दीस सुरू करता भाग्यवन दिसांचो आनी मिस्तांचो नियाळ करूंक ताचे तर कृपा जोड घेवंक आमचे जिणेचें संपूर्ण परिवर्तन जावंक सर्वस्व देव तुमकां आनी म्हाका फावो करून दी आमेन. शिसांचे पांय धुवची रीत जेजून निमाण्या जेवणा वेळी उठून एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी आपल्या पेंगटाक बांदलेल्या वस्त्रान ते पुसले आनी आज सुम्याच्या निमाण्या जेवणाच्या संभ्रमांत प्रधान यासाक नेमलेल्या 12 जाणांचे पांय धुता. पांय धुवची एक अप्रूप करणे न्ही. पुर्विल्ल्या काळांत गुलाम तांच्या धन्याचे पांय धुताले पूण ह्या रिवाजेंत अस्कत आनी हलक म्हणून आसलेल्यांनी वडिलांचे पदवेदारांचे ग्रेस्तांचे पांय धुवचे दिसता. पूण जेजून ही रिवाज बदलेली. कोरोसो देवपूत सोमी धनी आनी मेस्त्री तो जावन आसून ताणें ताच्या शिसांचे पांय धुले तर मोग आनी सेवा जावन आसा क्रिस्तांवपणाची बुन्याद म्हूण समजुया आनी सांगाताच आमच्या भावा भयणीच्या मोगांत आनी सेवेंत आमची जिवीत अर्थभरीत करया आनी आतां ह्या रितींत भक्तीपणी वांटेली जावया. आपल्या शिसांचो मुखेलो वाकेर पर्यंत मेजार तावन उठोवन घेतलो तुवालो आपल्या हातान कमराक ताणे बांदिलो ओतले उदक आयदनाक धुंक लागलो पांय शिसांचे आपल्या साथान सणा जाया तुम्ही भावानो मोच्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां
आशेता मोकरच्याच तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या परी जना जाया तुमी भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेता मोकरच्याच तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या परी मुकेलो वाकेल पर्यांत जेजून आपल्या शिसांचो पेद्रू सरशीन आयिल्लोस पेद्रू आंगाण म्हणालो पांय दुखे बीन सोडचो ना सोमी जाप दिवन म्हणालो कळीत ना तुका अर्ध्या विस्तेराचो जना जाया तुमी भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेता मोकरच्याच तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या परी जना जाया तुमी भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेता मोकरच्याच तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या परी पर्यान मोग केलो जेजून आपल्या शिसांचो पेद्रूक तो सांगी लागलो पांय दुमच्याक तूं सोड म्हाका ना तर आसचो ना वांटो म्हजी संगी काय तुका पेद्रून सांगले तू सोम्या सगळोच म्हाका जना जाया तुमी भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेता मोकरच्याच तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या परी जना जाया तुमी भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेता मोकरच्याच तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या परी पर्यान मोग केलो जेजून शिसांचो आपल्या ताची परी करूनच्या दिताणे आमकां दिया जायचो नासा कर व्हरतो केदींच धन्या प्रास आपल्या क्रिस्तांवच्या मेस्त्रीची देख आमी घेवया जना जाया तुमी भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेता मोकरच्याच तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या परी जना जाया तुमी भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेता
मोखच्याच तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या परी. उबी रावया. निमाण्या जेवणा वेळार जेजून आपल्या शिरसां खातीर बापा लागीं मागलें. आमी दिसान दीस आमकांच मोडून एकामेकाक सेवा दिवन एकामेकाच्या बऱ्यापणा पासत वावरूंक आनी हो सक्रामेंत आमी दिसान दीस हांगा येवकरिस्त घेवचो. हो येवकरिस्त जिवो दवरूंक आमच्या जिवितांत जाय आसची कृपा आनी बळ आतां आमच्या मागण्या मुखांत्र मागोवन घेवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेच्या सर मनियऱ्यांनी तांच्या मिसावान सदांच क्रिस्ताक विश्वासी रावूंक आनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या हर एकल्याक क्रिस्ताची वळख मोग आनी सेवा दिवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो उगडास सदांच जळतो सांबाळूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजेन शांतीचें अभिवृद्धीचें आनी मोगा मायपसाचें वातावरण रुपीत कर. सर राजकी मुखेल्यांनी तांकां दिल्लो अधिकार सेवेच्या स्पिरितान वापरून माया मोगाची भाव बांदवपणाची समाज रुपीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या याजकांक तूं सर वायटांतलें राखून व्हर. गूण बावाडटान उर्बेन आनी मोगान तांचें मनियरपण करूंक तांकां कृपा दी. आमच्या कुटुंबांतल्या थोड्यांनी पुनी तुज्या आपोवण्याक पाळो दिशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबान पिडेस्तांची प्रायवंताची मोगान सेवा करूंक आमकां कृपा दी. शेजारा वाड्यान आनी फिरगजेन आमच्या निस्वार्थी सेवे मुखान आमी खरे क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक बरे जानवायेन आनी शेगुणांनी वाडोवंक कृपा दी. आमच्या तरणाट्यांक बरो फुडार फावो कर. परगांवांत काम करच्या आमच्या मोगाच्यांक तूं सांबाळ व्हर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सदांच येवकरिस्ता मुखान कृपा जोडूंक आत्मीक संगतींनी बोळवून जावन तुका साक्ष दिता तसली व्यक्ती आमी जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौन रावया. विशेष जावन झुजा वरवीं संबंद मोडून पडल्या ह्या संवसारांत शांती स्थापीत जावचे पासत परत्याक एकामेकाच्या बरेपणाक वावुरचे पासत आनी बेगीनच शांती संवसारांत स्थापीत जावन समाधान येवचे पासत आमी मागया. तशेंच ह्या मिसाची सर तेसावां आमी जेजू मुखार दवर मागया. आमच्या काळजाचे अत्रेक सरेस्पोर देव बेगीनच आमकां दिवं दी म्हूण मागया. प्रायवंत याजकां पासत आमी मागया. बरी सेवा दिवन इगर्ज मातेन जेजूची कूड आनी रगत मोडून आमकां वांटून आमचें बरेंपण आशिल्ल्या सर याजकां पासत आमी मागया. ह्या वेळार पिडेस्त निर्गतीक कोण आसात मिसाक येवंक जाय आसलें जायनासतना पयस आसात तांचे पासत आमी मागया. सर्गींच्या बापा आमी तुज्या पांयां तळा दवरली सर मागणी दयेन स्विकार कर म्हूण आमी मागता. आनी तुज्या पुताचे कुडी रगतांत आमी वांटेली जावचे दिसान दीस आमकांच मोडून एकामेका थंय जिविताची भरती हाडच्याक वावरूंक आमकां तुजी कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
धनिको हाडून आयल्या ओपून दिता हांव तुका दिनवाशी काळजान आयल्या भेटोंक दिता हांव तुका स्वीकार तूं करी बापा कुशीन त्यो समर्पिता स्वीकार तूं करी बापा कुशीन त्यो समर्पिता धनिको हाडून आयल्या ओपून दिता हांव तुका दिनवाशी काळजान आयल्या भेटोन दिता हांव तुका स्वीकार तूं करी बापा कुशीन त्यो समर्पिता स्वीकार तूं करी बापा कुशीन त्यो समर्पिता मुंडो पेटयता लाकडाचो वायन अर्पिता वावरांच्या जिणेचो मोग आमच्या काळजाचो मारून तुमगे बापा आमची ही सगळी जिणी स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवचो काणिको हाडून आयल्या ओपून दिता हांव तुका दिनवाशी काळजान आयल्या भेटोन दिता हांव तुका स्वीकार तूं करी बापा कुशीन त्यो समर्पिता स्वीकार तूं करी बापा कुशीन त्यो समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी समरमता तितलेय पावटी आमचे सोडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय देखून भक्तीपणी ह्या सोडवणेच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो
सासनाक तो आमचो करो याजा निरंतरी भेटोवचो यज्ञ ताणें घडून दवरलो आनी आमची सडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलेलें ताचें रगत पियेवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavit, 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. असल्या दिनवाशे काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पोय सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सांबाळ. आख्खे पृथ्वीमेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी भेटयता तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवान बापा पासत, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासत. कोण सर्वेस्परा तुझ्या साखर आनी साखरीचो खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिवा आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता. तांचे खातीर सुवास्ती तारण आमा समेस्तांक मेळच्याक तें आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या आनी देवाचे सदांच ओंकार मोरये मोरयेक भक्तीन वंदिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटान आमी आज आमचो सुमी जेजू क्रिस्त तेच परी तिच्या पोतेक भाग्यवन जुजेक तशेंच भाग्यवन पेद्रू, पावलू आनी आंद्रे, जाकोब जुआंव थॉमस जाकोब, फिलीप बार्तोलोमेव, मातेव, सिमाव आनी ताद्देव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्रिस्त, कर्नेल, सिप्रियन, लॉरेस, क्रिसोगान, जुआंव आनी पावलू, कॉस्म आनी दामियांव ह्या सर्व धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षांक आनी सुमेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागणेच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी.
बापा, तुझ्या मणियारांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. या जिवितांत तुझी सवस्तकाय आमकां दी. सासणाचे केस्तींतले आमकां निवार आणि तुवें विंचून काडलेल्या मध्ये दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्या खातीर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आणि ती मानून घे आणि ती खरेपणी आत्मीक आणि तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुताची, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आणि तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिनू आसलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनू आसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि ससनी कराराचें हें रगत, पदकांचे बोगसने मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशां पासत तें वरावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सो गोट परगटोया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, आमी तुझे मणयारी आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो, जिवंतपणाचो आणि सर्गा चडण्याचो भक्तीपणे उगडास करता. आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ, पवित्र आणि संपूर्ण बली, हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवण्याची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी, बावर्त्याचो बाप अब्राहमाचो यज्ञ आणि तुज्या याजक मेल्कीजेदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तूं मानून घे. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरो म्हूण आमी खालतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवितल्या आम्हा सोमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर. बोवार्थाची मरण आजून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड आनी शांती मेळो. आनी आम्हा पातक्यांक तुजे अगणित काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळयनाका, पूण आमची पातकां बोगोस. आनी जुआंव, स्तेफान, मथियास, बार्नबस, इनास, अलेक्झांद्र, मार्सेलीन, पेद्रू, फेलिसिता, पेरफेत, आगता, लुसिया, ॲग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया ह्या तुझ्या धर्मदूतांच्या आणि रक्तसाक्षांच्या आणि समेस्त तुझ्या भक्तांच्या जम्यांत
आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडोणदाराची आज्ञा मोनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गाऊया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशे आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बागणी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशनात रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मोगोचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी ये, संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडी ये, संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया जेजू निमाण्या जेवणार आपणाकच मोडून आमकां दिता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती
शेळयेच्या जेवणाका पळयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमी हांव तुमी शिवतरेवची म्हाका फावना पण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. दय करून बसा. हांगासर धर्मीक भयणी आसात, दय करून कुमगार वंशाक आमकां आदार दिया. भोवन निबडिनो भक्तीपणी ह्या कुमगार सेवच्या रितीन आमी भाग घेवया. बाळूक जेजू कुटुंबाचे संदेहांगा आसात, दय करून मुखार या आनी ह्या सकांक पयलें. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. हो म्हजो उपदेश ही म्हजी आज्ञा. मोकरा 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 पेल्याचो उपदेश ही म्हजी आज्ञा. मोकरा 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 पेल्याचो तुमच्या मोगान तुमी दाखया संवसाराक मोग करतात म्हणून तुमी म्हजो. मोकरा मोकरा मोग एकामेकाचो जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो. मोकरा मोकरा मोग एकामेकाचो जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो. जसो बापान म्हजो मोग केलो तसो हांवें तुमचो मोग केलो. हो म्हजो संतोष तुमचे दयाचो भरपूर तो जावं आशिल्लो. म्हजे उपादेश काळजांत पाळच्या म्हज्या मोगाक सदां तुमी रावतेल्या. मोकरा मोकरा मोग एकामेकाचो जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो. मोकरा मोकरा मोग एकामेकाचो जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो. इश्टा पासत आपलो जीव सैतर पोसो नामो करतो ह्या संवसारात. साकर म्हणना इश्ट म्हणा पळयता साकर दुनिया वळखना.
हांवें तुमचो मोग केला तसो मोग करा मोग एकामेकाचो जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो. निमाण्यातल्या ब्रेसर रात्री उंडो घेतलोय तुवें तुज्या हाती वायनाची कास दिवूंशी सांग अर्पिलोय तुवें तुकाच मनशा कुळाक सोम्या मी आयल्या तुज्या जेवणाक मासरगत तुजे भक्तीन सेवच्याक आमकांच मोडून पेल्या दिवच्याक तुका साचाव जियेवच्याक सोम्या मी आयल्या तुज्या जेवणाक मासरगत तुजे भक्तीन सेवच्याक आमकांच मोडून पेल्या दिवच्याक तुका साचाव जियेवच्याक दुले तुवें पायशी सांचे केले दिनपणी तें काम साकराचे लिसांव दिले ल्हानपणाचे तुमच्या कामी पांयांच्या पेल्याचे सोम्या मी आयल्या तुज्या जेवणाक मासरगत तुजे भक्तीन सेवच्याक आमकांच मोडून पेल्या दिवच्याक तुका साचाव जियेवच्याक सोम्या मी आयल्या तुज्या जेवणाक मासरगत तुजे भक्तीन सेवच्याक आमकांच मोडून पेल्या दिवच्याक तुका साचाव जियेवच्याक. देवालीचो जीवनांत तुज्या दी आमकां
अशेशेन बरांनी दिवं आमी फळ सोम्या आमी आयल्या तुज्या जेवणाक मासरगत तुजे भक्तीन सेवच्या आमकांच मोडून पेल्याक दिवच्या तुका सात्सांव जिवच्या सोम्या आमी आयल्या तुज्या जेवणाक मासरगत तुजे भक्तीन सेवच्या आमकांच मोडून पेल्याक दिवच्या तुका सात्सांव जिवच्या. प्रार्थोया. भोव मोगाळ बापा, निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या मोगाची निमाणी आणि सदां उरची कुणा कशी आपली कूड आणि रगत शिसांक दिली आणि त्या आत्मिकणाच्या बळान पाळची नवी आज्ञा तांकां दिली. त्याच जेवणांत हे भोव पवित्र सांजेर आमी दिनवाशी काळजाण वांटो घेतला आणि ताच्या बळान जेजूची नवी आज्ञा आमचे जिणेन दिसान दीस अदीक व्हड जतनायेन सांबाळटल्या म्हूण आमी आतां भास दिता आणि ही आमची मोगान केल्ली भाव भयणीची साखरी ह्या संजेच्या संभ्रमाचो बाळता तसलो फळ जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. देखन बसा. पवित्र सक्रामेंताचे आराधन. जेजू आपले निमाणे जेवण शिसा सांगाता जेवले उपरांत गेत्सेमने मोल्यांत आपल्या कश्टांच्या निमाण्या घडयां फुडें मागणे करूंक वेता. हाचो उगडास जावन पवित्र सभा कॉन्सेक्रार केल्लो पवित्र उंडो ताकाच म्हणून तयार केल्ल्या जाग्यार म्हणजे विशेवाच्या आल्तारीर दवरतले. ताची रीत अशी आसतली. भवन निबडिनो, आज आमी पास्काच्या त्रिदुमेक पांय तेंकलो. वर्सांतलो भोव भाग्यवंत हप्तो हो आनी त्या भोव भाग्यवंत हप्त्यांत हे 3 अति पवित्र दीस आमच्या साल्वासावाचे, आमच्या सोडवणेचे. आनी आज आमी पयलो दीस संभ्रमलो आनी हाची प्रमुख्यता कितें आमी सविस्तार रितीन ह्या आख्ख्या देवस्तुतेन समजून घेतलें. याजकांच्या सेवेची वा याजकाच्या संस्करणेचें घडाप, ताचे उपरांत पवित्र एवकरिस्त आमकां जेजून घडोवन दवरलो आनी आमकां हर एकल्याक मोगाचो मंदमेन दिल्लो. हे 3 विशय आज आमी नियाळतना मोगाळ भवन निबडिनो आयच्या ह्या देवस्तुतेन अपुर्बायेन तुमी सगळ्यांनी भाग घेतला. तुमकां इतल्या व्हड संख्यान हांगासर आसल्याक सांगतच जे कोणाक विविध कारणाक लागून हांगासर येवंक जावना, माय भशेन कोणाक ही देवस्तुती फावो जायना, कोण हांतुळणार आसा आनी सगळ्यांनी आमचे सांगता ऑनलायनीर भाग घेतलेले आसा, तांचोय आमी उडास काडून तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोवन निबडिनो, आज याजकी दिक्षा घडलेलो दीस आनी तुमी आमकां सदांच पाठिंबो दितात. मात्र न्ही आयच्या दिसांनी तुमी जायत्यांनी आमच्या फोनार तुमचे संदेश सुभाशय धाडलेले आसात. तुमच्या ह्या बऱ्या मनाक आमी तुमकां सदांच ऋणी आसा. आनी हे पुणशेत आनी हांगासर आसा सांजुजेक समर्पिल्लें कॉवेंत आनी ह्या कॉवेंतांत आमी याजक आसा. तशेंच याजकी दिक्षा जोडूंक तरबेती दवरचे ब्रदर्स आसात. आतां तांचो केवल 7 संको मात्र आनी तांतूनय 2 येदोळचो तांच्या मुखल्या तरबेती खातीर घरा गेल्यात आनी आजचे 5 आजचे 6 आनी हातून कळटा देवापोवणी कितली उणी जावन आयल्यान म्हूण.
त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो आमी ह्या दिशेन गंभीर जावन चिंतूंक आसा. मिसाक थोड्याच वेळा पयलें एक कुटाम आयिल्लें नवें कार बेंचार करूंक. आमी हांगा केन्नाय तुमी आयिल्ल्या वेळार तुमकां खाली हातांनी फाटीं धाडिना. तुमची खंयचीय गरज आसूं त्या गरजेक आमी पावता. मुगाळ भोवन निबडिनो ही सेवा आमकां दिवंक वर्ती दादोसकाय मेळटा, वर्तो संतोश आसा. पूण हीच सेवा आमच्या मुखल्या पिळगेक मेळची जाल्यार खंडीत जावन आमकां देवपणाची गरज आसा. केवळ आमी पाद्रपांक विश केल्यार पावना. आमच्या काजरा वेळार संभ्रमा वेळार आल्तारीर आनी वेदीर जायते याजक आसात म्हूण आशिल्ल्यार मात्र पावना. भोवन निबडिनो आमी हर एकल्यांनी ह्या दिशेन गंभीर जावन चिंतूंक आसा. आमच्या घरांनी देवपणी फुलोवंक आमी प्रेरण जावंक आसा. ही वर्ती जबाबदारी आमचे थंय आसा. तशेंच मुगाळ भोवन निबडिनो जर ही एक आशा तुमच्या जिवितांत वास्तविकतेक हाडूंक जायना जाल्यार तुमी याजकांक तरबेती करचे तें आदार दिवंक जाता. खंडीत जावन तुमच्या मागण्याचो आदार आमकां मेळटा. ते सांगता जे कोण सेमिनेरींत आसात या ब्रदर्स तांकां पोसकें घेवन तांच्या शिकपाक तुमी आदार दिवंक साध्यता आसा. तुमचे मदलीं जायते आमकां अशें आदार दिवचे आसात. जर अशें तुमकां बरें मन दाखोवंक जाय तुमच्या कुटुंबांत न्हय जाल्यार एक याजकाक रुपीत करूंक साध्य आसा. आनी ह्या दिशेन तुमी आमकां भेटयेत खंडीत जावन तुमच्या बऱ्या मनाचेर आमी पातयेता. भोवन निबडिनो आज हें मीस आतां मिसाव आक्रेचें मागणें आसा. त्या उपरांत हांगासर कसलेंच आक्रेचें गीत जावं दी वा बेसांव जावं दी आसचें ना. जें कितें आज आमी मीस सुरू केलां तें आखेर जावचें आलेलुया सोनवाराच्या जागरण्याच्या सुवें. त्या देखून हे तिनूय दीस एकच संभ्रमणी आनी आज आमी ती सुरू करची. आतां तें हांगासर मागणें जाल्ले उपरांत आमी हांगासर असो हो पवित्र कुमगार विशेवाच्या आल्तारेक व्हरतले. हो पुरुशांव वचप येता. हांगा तावन याजक येवन या म्हज्या रायट सायडींतल्यान मोदें वचोन ताचे उपरांत थंयसर तुमच्या मोदगांत येवन थंय सावन या म्हज्या लेफ्ट सायडीक हांगातान येवन ह्या कुंद्या फाटल्यान जावन भितर पुनशेता भितर आसा केल्ल्या विशेवाच्या आल्तारेक वेतलो. आमी याजक कुमगार घेवन वेता आसतना आमचे फाटल्यान तुमी येवचें आनी थंयसर पवित्र कुमगार विशेवाक दवरतना एक मोठवें आराधन आमचे ब्रदर्स चलोवन व्हरतले. त्या उपरांत तुमकां खासकेन येवन हांगासर आराधन चलोवंक अवकाश आसा. मोद्याने 12 वरां पर्यंत हांगासर हें पुणशेत उक्तें आसतलें. जेजू निमाणें जेवण जाल्ले उपरांत गेत्सेमनी मळ्याक वचून थंयसर मागणें करता. आनी ह्या संदर्भी थंयसर ताका धरूंक आयिल्लें आनी ताचे उपरांत कितें घडलें तें फाल्यांच्या दिसा आमी संभ्रमता. जेजू मळ्यांत मागतना रगत गमयतना आमी ताका संगात दिवया आनी ताच्या ह्या जिविताच्या अकरेच्या घडयांनी आमचो संगात दिवन ताचे तावन भरपूर आशिर्वादां आमी जोडया. कशें तुमी उठोवन येता आसतना तुमी बसलेलीं कदेलां दयकर्न आंब्यारू कमळान दवरा. फाल्यां हांगासर कुर्साची वाट आसा आनी कुर्साची वाट हांगासर उक्त्या मैदानार चलता. जायते लोक ह्या भक्तीपणान भाग घेता देखून हांगासर जाग्याची सुवात जाय. त्या देखून तुमी सकडांनी बसलेलीं चेरां रुकामळान दवरचीं. थंय दवरिनाकात रुकामळान व्हरून दवरा आनी उपरांत ह्या जग सांगता ह्या पुरुशवांत भाग घेया. भोवन निबडिनो फाल्यांचो दीस निमाणो शुक्रार. त्या दीस आमकां उपास करूंक संगताच मांस मासली कांय नासतना रावूंक आमकां कायदो आसा. आनी हांगासर सकाळींच्या 6:30 वरार आमी पवित्र सभेचें मागणें मागता. हें एक अपुरबायेचें मागणें. हातूंत 3 किर्तनां आसात. देवाचें उतर आसा आनी भावार्थाची मागणी आसात. तुमकां वर्सभर ह्या मागण्यांत भाग घेवंक जायना जाल्यार फाल्यांचो दीस त्याग आसो मागण्याचो सॅक्रिफीस आसता. सकाळीं इल्लें वेग्गीं उठोवन ह्या मागण्यांत भाग घेया. ह्या मागण्याची रूच कितें म्हणून इल्लें साकोंक तुमी प्रयत्न करा. सकाळींच्या 6:30 वरार कोंकणींत हें मागणें पुणशेता भितर आसतलें. त्या उपरांत 7 वरार आमच्या ह्या पुणशेताच्या वाठारांत आमी अपुरबायेची कुर्साची वाट करतले. तुमकां कळीत आसा मंगळूर दियेसीजींत हें वर्स
भुरग्यां खातीर समर्पिल्लें आसा आनी भुरग्यांच्या नदरेन आमी ही कुर्साची वाट फाल्यां संभ्रमतले त्या देखून सकाळींच्या 7 वरांच्या ह्या कुर्साच्या वाटेक तुमकां हांव मोगाचें आपोवणें दितां. त्या उपरांत 9 वरार पूर्ण शेता भितर इंग्लिशांत कुर्साची वाट आसतली. टुमॉरो एट 9 o'clock देर वील बी अ वे ऑफ द क्रॉस, स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस इन इंग्लीश इनसायड द श्रायन. ताचे उपरांत कोंकणींत 10 वरार आनी एक कुर्साची वाट पूर्ण शेता भितर आसतली आनी 11 कन्नडांत ಕುರ್ಸಚಿ ವಾಟ್ 11 ವರಾರ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ ಹಾದಿಯು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ पुण्यक्षेत्ರದ ಒಳಗೆ ಇರೋದು. तुम्ही सगळ्यांनी या कुर्साच्या वाटेच्या भक्तीपणांत भाग घेवंक तुमकां आपोवणें दिता. आनी त्या उपरांत सांजेची सेरेमनी हांगासर 6 वरार सुरू जाता. भोव न्हू भयणीनो, आज आमी मीस जावन पाटी वेताना आतां आराधनाक कुमगार दवरले उपरांत घरा वेताना उलोवचें न्हय, आवाज करचो न्हय, बगार मौनपण सांबाळूंक आसा. आनी तुमी घरा गेल्ल्या उपरांतय हे मौनपण सांबाळूंक प्रयत्न करा, कित्याक हे भोव भाग्यवंत दीस. त्या देखून कितलें भक्तीपणान आमी करसितांव तितलें बेसांव आमी जोडूंक शकतांव. त्या देखून जेजूचो पाशांव, जेजूचें मोर्न नियाळूंक हें मौनपण खंडी जावन आमकां आदाराचें जाता. ही चिंतना मतीन दवर मुगाळ भोव आनी भयणीनो, आतां आमी ह्या 11च्या विधींत भाग घेवया. आमी सगळ्यांनी उबे रावचें.
शापो पुनाव दोनी सरता पातेर मुसारता आणि दुखेत सोरा मागलेच मागता पुनाव दोनी सरता पातेर मुसारता आणि दुखेत सोरा मागलेच मागता Carmel Kiran, Uttarachi ho, Ratwachi ka, Carmel Kiran.